येवकार हांव मनीषा जाधव सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। 2026 जावपी जनगणने उपरांतच करात मतदारसंघाची पुनर्रचना। केंद्र सरकारचो गोय सरकाराक आदेश। येवपी विधानसभा वेंचणुकेतली आरक्षणाची मावळली शक्यताय। 2024 मेरेन करात रिझर्वेशन नोटिफाय ना जाल्यार वेंचणुकेचेर बहिष्कार म्हणटात आदिवासी समाज फुडारी। सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडून पीडीएन तयार केल्ल्यो ओडीपी करात रद्द। खास करून नागवा, हडफडे, कळंगूट, कांदोळी भागातल्यो मागला काँग्रेस फुडारी एल्विस गुमसान। शेनवारा रंगले दिवाडी मालारचे बोनेराचे फेस्त। ओनू सेंट मार्टियस क्लबान घडोवन हाडलो पारंपारीक महोत्सव। पळयात मालारकारांनी राखून दवरिल्ले सांस्कृतिक दायज। आणि आता आजच्यो कोकणी खबरो विस्तारान। दिवचले अपघाताचे प्रमाण वाढत चल्ला। वाळशे ते शांतादुर्गा सर्कला मेरेनच्या रस्त्यार नेमान अपघात जातात। काही जणांनी जीवही वगडायला। देखून या मजगतीच्या रस्त्यार स्पीड ब्रेकर घालात अशें थळाव्यांनी मागला। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। आम्ही पळयतात ह्या दिसांनी खूपशे ॲक्सिडेंट ह्या रस्त्याचेर जाता। जो रस्तो वाळशे टू शांतादुर्गा सर्कल जो शिवाजीचो पुतळो आसा थंय ह्या हाल्लीच्या दिसांनी खूपशे ॲक्सिडेंट जाले। तातूंत थोडे जखमी जाले। एक 2-3 म्हयन्या पयलीं एक ॲक्सिडेंट जावन थंयसर जीव गेल्लो कोणाचो। रस्तो व्हडलो जाला, चकचकीत जाला, पूण जे स्पीड जी मारतात बायकर्स तांचेरूय कंट्रोल येवपाक जाय की जे स्पीड मारतात आनी जे सारके कंट्रोलान गाडी चलयता तांकां बी हे लोक त्रासान घालतात। हेका लागून खूबशे ॲक्सिडेंट जाता। लोकांचो डिमांड आसा, तशेंच कावन्सिलरूय थंयचो थळावो कावन्सिलर आहा तेजे बी डिमांड आहा की थंयसर स्पीड ब्रेकर येवपाक जाय। तातूंत जे ॲक्सिडेंट जाता तांचेर कंट्रोल येतलो। हेच्या पयलीं आमी 4-5 म्हयन्या पयलीं ही सेम स्टोरी केल्ली की हांगा स्पीड ब्रेकर जाय। पयलीं हांगा रम्बलर्स आसले अशें आमकां म्हायती मेळ्ळी, पूण लोकांक त्रास जाता ह्या कारणान लोकांनी कंप्लेन करून हे रम्बलर्स काडपाक लायले। ताच्या उपरांतूय ॲक्सिडेंट जावपाक लागले। आतां रम्बलर्स घालचे तशेंच स्पीड ब्रेकर घालचे ही मागणी कावन्सिलर तशेंच थळावे लोक हांगासले करीत आसा। कारण की हो रस्तो बरो मोठो जाल्ल्या कारणान हांगा स्पिडीन गाडयो येतात आनी 2-3 लोकांक मरणूय आयला। तशेंच हालींच 3-4 ॲक्सिडेंट अशें जाले की ते इंजर्ड जाल्ले लोक। हेंचेर कंट्रोल येवपाक जाय। रस्ते व्हडले केले म्हणून जायना, ताचेर स्पीड लिमीट तशेंच ट्रॅफिक पुलिसांनी बऱ्यापैकी कंट्रोल दवरपाक जाय। रस्ते सुळसुळीत जाल्ल्यान कांय जाण वेगान गाडयो धांवडायतात, खास करून टू व्हिलरवाले। तेंचे आपले गतीचेर नियंत्रणच आसना। अपघातांचे हेवूय एक मुखेल कारण। देखून टू व्हिलरवाल्यांनी गतीचेर नियंत्रण दवरचे थळाव्यांनी मागला। हो आमचो जो शांतादुर्गा हायस्कूल ते वाळशी पर्यंत रस्तो आसा तो आमी आतां एक्सिडेंट जाय म्हणून रूल केल्लो, तरी पूण एक्सिडेंट जावपाचें बंद जावंक ना। म्हणून हांव लोकांक विनंती करता आनी भुरग्यांक विनंती करता की तुमी गाडयो मोठ्यो मोठ्यो घेता पूण ह्या रस्त्यार ती स्पिडीन चलोवपाचें ना। मातशें सवकास चलया आनी तुमी तुमचो जीव धोक्यान घालता आनी लोकांचो जीव धोक्यान घालता। आमी खूब वर्सां सांगून डेप्युटी कलेक्टरा कडेन लेटर पावून हांगा रम्बलर बसयल्ले, पूण थोड्या लोकांनी ते काडपाक लायले। आनी ते म्हाका दिसता की परत हांव मागणी करता की परत हांगा स्पीड ब्रेकर अशे 3 नाल्यार 4 स्पीड ब्रेकर ह्या रस्त्याक सामकी गरज आसा। कित्याक साधारण सरासरी 8 दिसाक एक ॲक्सिडेंट आनी सगळे ॲक्सिडेंट लोक नोंद करिना। म्हणून हांव परत लोकां कडेन विनंती करता की मातशें सांबाळून चलया, तुमचो जीव सांबाळा आनी लोकांकूय सांबाळा। हांगा स्पीड लिमीट बी कितें घालूंक जाय दिसता म्हाका। हांगा स्पीड लिमीट म्हणून आसा हरशीं, पूण कितें आतां थंय वयर ITI कडल्यान स्पीड लिमीट 50 बरयल्लें आसा, पूण ती देंवती जाल्ल्या कारणान ती लोकांची स्पीड आपुणूच वाडटा। पूण हांव म्हणी तशी 60 सुद्दां स्पीड जाली म्हणून हें नासता, पूण हे थोडे जे रेसर म्हणून येता वेगळे ते आमकां घुसपटून उडयता आनी दुसऱ्या मनशाक घुसपटयता। म्हणून हांगा सांबाळून चलोवप आनी एटलीस्ट 4 तरी स्पीड ब्रेकर हांगा गरज सामकी। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली। टीसीपी सध्याक मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाक लागून आणि अधिकारी वर्गाच्या मानव बागोवपाच्या वृत्तीक लागून टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगा बदला टाउन अँड कंट्री पेंटिंग जावन रावला, काँग्रेस म्हणटा। सरकारी अधिकाऱ्यांचेर दबाव हाडून पीडीएन तयार केल्ल्यो खास करून नागवा, हडफडे, कलंगूट, कांदोळी भागातल्यो ओडीपी रद्द करात।
काँग्रेस पुढारी एल्विस गोमसान मागला. WRDनी ह्या ओडीपीक फ्रॉड म्हणिल्ल्याचो ताणे दाखलो दिलो. पळयात. जी ओडीपी तयार केल्ली आसा आनी चड करून हाजेर आमी पयलीं उलयल्ले कालंगूट कांदोली नागवा आरपोरा बागा ह्या वाठारांत ओडीपी तयार केल्ली ताचेर पयलीं कितें जाल्लें 17 जुलय काय कितें तरी आमी उलयल्ले. ओडीपी नोटिफाय जाली. आमी सांगत आयल्या की पीडीए म्हणटा ती पिडा जावन पडल्या गोंयांत आनी हे पीडीए ज्यो ओडीपी तयार करता वेगवेगळ्या वाठारांनी ती विशेष करून ह्या नागवा आनी आरपोरा आनी कांदोली कालंगूट भागाचे आमी तुमकां सांगलें की सरकारी ऑफिसरांचेर दबाव हाडून ही पीडीए तयार केल्ली ओडीपी रद्द जावपाक जाय. ते आमी सांगूंक ना, ऑफिसरांनीच बरोवन दिल्लो रिपोर्ट, 4 ऑफिसरांनी सायन मारून बरोवन दिल्लो रिपोर्ट, सरकार ताचेर कांय करना. उपरांत आमी कळयलें मडगांवां बसून की 2011चो रिजनल प्लॅन हाची कॉपी ना म्हणटा TCB डिपार्टमेंट. मागल्यार ना म्हणटा, एवेलेबल ना म्हणटा. अरे येदी व्हडली RP बोर्ड जाल्ले RP 2011 तुमचे कडेन कॉपीच ना, काय पडून वचोंक ना. आनी आतां म्हणटा ते ताणें ती लेटर दाखयल्या WRD म्हणटा 4 ऑगस्टाक ह्याच म्हयन्याक की तुमी तयार केल्ली ती ओडीपी आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन इज अ फ्रॉड. IPBP म्हटल्यार इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान गोंयचो सत्यानाश चलयल्ल्याचो आरोपय एल्विसान केलो. आनी तेच बरोबर 2 धर्मां मदीं दुराय तयार करपी कांय उपद्रवी मुल्ल्यां कशी काम करपाक लागल्यात ताजेरय ताणें उजवाड घातलो. आयकात ताका कितें म्हणपाचें आसा तें. सो IPB म्हणटा तो एक दुसरो प्रकारचो ह्या रोग लागला ह्या राज्याक. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान जें कितें चल्लां तें गोंय सोंपयतलें हे आनी कांय दवरचें ना. सो एका वटेन जमण्यो आनी दुसरे वटेन लोकां भितर तणाव. ह्या हितून ही मास्टरी BJP कडेन आसा. कित्याक गोंयचे जे संबंद आसा आनी इतले टायट आसा लोकां मदीं हे हालोवपाक लागल्या. ते हेंचे कडेन पाने आसा. हे पाने यूज करून हे हळू हळू हालयतले. आनी मेन म्हणटा तो आमचो एक भावपणाचो सांगाडो म्हणल्यार जाता तो सुद्दां आतां ते डिसमेंटल करपाक लागल्या. 2 जमाती भितर 2 वेगवेगळ्या समाजा भितर जे भावपणान जेताले ते हालोवपाक लागल्या आनी हाजेर गोंयकारांनी चडांत चड सावध जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 2026 जावपी जनगणने उपरांतच मतदारसंघाची पुनर्रचना करची असो आदेश केंद्र सरकारान गोंय सरकाराक दिला. देखून 2027 वर्सा गोंयांत जातल्या विधानसभा वेंचणुके आदी 4 ते 5 राखीव मतदारसंघ जावपाची आस्त मावळ्ळ्या. 2024 मेरेन रिझर्वेशन नोटिफाय केले ना जाल्यार वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतले. आदिवासी समाज फुडाऱ्यांनी शिटकावणी दिल्या. जे आदिवासी लोकांक हक्क आणि अधिकार मेळपाक जाय तातूंतलो एक म्हत्वाचो अधिकार म्हटल्यार राजकीय आरक्षण. हो राजकीय आरक्षण मेळपा खातीर गोंय राज्यांतले जवळ जवळ 11 संघटना एकठांय आयले आनी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन ही संघटना स्थापन करून ते गेल्या कांय दिसां साकून सरकाराचेर वेगवेगळ्या पद्धतीन दबाव घालीत आसा. जाल्यार दुसऱ्या वटेन आदिवासी संघटनेचे कांय नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टाक हो विषय फायल केलो आनी त्या वेळाचेर सुप्रीम कोर्टान तांकां रिप्लाय दिलें 2003 जर तर तुमकां स्टेटस मेळिल्लो जाल्यार अजून पर्यंत तुमी हो विषय घेवन वगी कित्याक रावले. त्याच बरोबर दुसरो पॉयंट तांच्यांनी ह्या पिटिशनाक स्पश्ट केलो की जर तर तुमकां रिझर्वेशन जर मेळपाक जाय जाल्यार ते 2026 नंतर जेन्ना केन्ना सेन्सस जातलो म्हणजे जनगणना जातली ताच्या उपरांत हो प्रोसेस सुरू करतले. सद्याक ह्याच मुद्द्याचेर आतां केंद्र सरकारान बोट दवरल्यान गोंय राज्यांतले आदिवासी संघटना त्याच बरोबर रिझर्वेशना खातीर कार्यरत आशिल्ली मिशन पॉलिटिकल संघटना त्याच बरोबर गावडा कुणबी वेळीप धनगर फेडरेशन अश्यो वेगवेगळ्यो संघटना सामक्योच आतां बेजाल्यात. सरकाराच्या ह्या नियमानुसार पळयलें जाल्यार आदिवासी लोकांक जर तर रिझर्वेशन मेळ्ळें जाल्यार तें जवळ जवळ 2041 ते 42 ह्या वर्साच्या इलेक्शना वेळार मेळटलें. पूण कितले मेळटले कशें मेळटलें हाजो जर विचार करपा खातीर फाटली जर आमी पार्श्वभूमी जर पळयली जाल्यार तें 0 आसतलें काय मेळचेंच ना असो मोठो प्रश्न पडटा. कारण इतल्या खातीर की
सुप्रीम कोर्टाच्या आणि कायद्याच्या नुसार जर पळयले जाल्यार 2026 नंतर जी जनगणना येतली ताज्या नंतर रिझर्वेशनाचो विचार जातलो. हाचो अर्थ असो जाता की 2031 जी जनगणना जातली ताच्या उपरांतूच ह्या आदिवासी पॉलिटिकल रिझर्वेशनाचो विचार जातलो. गोंयच्या आदिवासीचो जो रिझर्वेशनाचो प्रश्न आसा त्या प्रश्ना बाबतींत अशें कळीत केलां की 2026 पयलीं गोंयच्या आदिवासी लोकांक रिझर्वेशन मेळपाक शकना आनी ते रिएडजस्टमेंट म्हणटा फॉर्मुला यूज करून ह्या निर्णयाचे येयल्यात. आतां रिएडजस्टमेंट फॉर्मुला म्हणटा गोंयच्या आदिवासी खातीर लागू जावपाक शकना. कित्याक गोंयांत असेंब्लींत जावं पार्लमेंटांत रिझर्वेशनच नाशिल्लें म्हणटकीच रिएडजस्टमेंट म्हणटा गोंय लागू जावपाक शकना. आतां आमची सरकारा कडेन मागणी आहा, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मागणी आहा की सरकारान ह्या निर्णयाचेर फेरविचार करचो. केंद्राच्या नेमाप्रमाण गोंय विधानसभेंतय आदिवासी समाजाच्या राज्यातले एकूण लोकसंख्येच्या मानान राखीवताय दिवची अशी फाटली 15 वर्सां सावन मागणी जायत आयल्या. भाजपा सरकारा कडेन वर्सभर गावडा कुणबी वेळीप आनी धनगर समाजाच्या फुडाऱ्यांनी उलोवणी चलयल्यात आनी तांकां मुख्यमंत्र्यान उतरे दिल्ले. विधानसभेंतय तशें सांगिल्लें. त्या संदर्भात आयकात राजकारण्यांच्यो प्रतिक्रिया. आज सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे ST रिझर्वेशनाचेर डिसिजन दिलां ताजेर एक सिद्ध जाता की ST म्हणल्यार जे गोंयांत आमी कोंकणीन मूळ गोंयकार म्हणटात तांचें चिटींग सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी डबल इंजीन सरकारान कंप्लीट केल्लें आहा. तांकां पयलीं हांगाच्या इंजिनान फटयलें, आतां तांकां वयर व्हरून वयल्या इंजिनान फटयलें. हांवें जे खंयचे ऑथॉरिटी कडेन हें पुश करूंक जाय तें हांवें पुश केलें. पूण सरकार ST गोंयचे मूळ गोंयकार कम्युनिटीक इलेक्टोरल म्हळ्यार पॉलिटिकल रिझर्वेशन दिवंक सोदना हें आज क्लियर कट जाल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता आतां ह्या मूळ गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आहा तांचो फुडार हे सरकाराच्या अंडर कितें आसा तो. हे डबल इंजीन आसा पळय हें फक्त नांवा पुरतें. बाकीच्या स्टेटींनी तर ST रिझर्वेशन आनी SC रिझर्वेशन ऑलरेडी जाल्लें आसा. गोंयांत कित्याक ना? आनी ST आमचे भाव गेली कित्येक वर्सां डिमांड करता ST रिझर्वेशन जावचें म्हणून. बरें सेन्सस जाल्लो आसा. तुमी काही गोश्टी सरकाराक तर करपाक जाय न्ही. सरकार रात्यान करता, तुमकां खबर आहा. वेगवेगळी अमेंडमेंटां हाडटा एका रात्यान. जाल्यार हें कित्याक जायना? सरकाराची जबाबदारी. म्हणजे म्हाका दिसता ते लोकांच्या भावने कडेन खेळटा. कारण ST समाज जो आसा पळय ते खरे मूळ गोंयकार, ते मूळ म्हणजे सुरवात ती गोंयकारपणाची. तेंचेर अन्याय आनी गेली कित्येक वर्सां ते मागणी करता, तेंची दिवपाक जाय न्ही. म्हणजे हे डबल इंजीन फेलियर न्ही. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, संदीप तुयेंकार, डिलन रॉड्रिक्स आनी निखिल जल्मी. शेनवारा दिवाडे मालार गावात पारंपरिक बोनेरा व्हडा उमेदीन मनयली. सेंट मार्टियस स्पोर्ट्स क्लब आणि कल्चरल क्लबान ओनू हो महोत्सव घडोवन हाडलो. पळयात मालारकारांनी आपले नाते पोरण्या दायजा कडेन कशे जोडून दवरला ते. So today has been a historic day at the Samathias Modera Himal Island, 19th August 2023. Early morning we started at 11 o'clock with a millet, molla and music workshop with the Goa College of Agriculture and the Samathias Sports Club. We had people coming and doing workshops on Kizan, which is one of the old dishes of Goa. Millets is the United Nations crop of 2023. So we showcase that. अरे कोण तू आणि किती झाला? हांव फाउंडेशनाचे मेंबर. हांव हांगा एक कॅम्प घालपाक पळयता. अरे हांव म्हटल्यार कितें आनी कसले कॅम्प? हांव म्हळ्यार हांव वखदां. गोंयचा तुमची वखदां आमची असो एक भलायकेचो कॅम्प. न्हंय आमकां उदक दिता. उदक दिता, उदक दिता. The river gives us water to drink. Water to drink, water to drink. न्हंय आमकां उदक दिता. उदक दिता, उदक दिता. Is happening. So what would you like to say? I would like to say I'm
very happy to see all of them gathered here because with all our hard work that we have put in to prepare for this spectacular festival, this is the fruit of our hard work to see all of you over here, and we wish to make it a success in the end. Are mâine paga bollo, mundo todo bailo e suba magata. Bailani suba magalo, mundo zanda lang. आमच्या गावात मानवला सुविध दिखारा टिका ओळ जायती टिका खुशाल टिकोरा सुविधी इबत कोपेला शेतानी रंगोयला गोरिया दे गेरे टोयला. The president has said, I would only like to say, come one, come all, enjoy the Monera, be safe. आणि आमचे ट्रेडिशन आम्ही हे करता ते फुली इन्क्लुसिव्ह ट्रेडिशन इन द वे टू गो बॅक फ्रॉम आवर ओल्ड डेज टू ऑल द मॉडर्न हिस्ट्री ती आम्ही एक्सप्रेशन करता थ्रू आवर फ्लोट थ्रू थिंग कॉल्ड पास. गोंयची सोपना उपोराला दोंगरा योदर माजार गावात म्हणून तो सुरणार मुंडा आमचा गोंयकार सुरवात आमचे वावरेकार वरला तुम्ही दिवाळेकार. Mormorce ori stomnir, tanto da bona tus ne bona. Oto mi gondrol, koi dore mama. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सुक्या हवामाना उपरांत शेनवारा राज्यातल्या चडशा वाठारांनी बरोच पावस पडलो. आयतारा खातीर कसलोच अलर्ट ना, पूण शेनवारा दिल्लो येल्लो अलर्ट आनीक कांय दीस उरपाची शक्यताय आसा, म्हणजेच पावस शिरशिरत रावतलो. शुक्रारा सांजवेळा सावन राज्यातल्या चडशा वाठारांनी घसघशीत पावस पडपाक लागला. IMDन शेनवारा खातीर येल्लो अलर्टाची शिटकावणी वाडयली. हवामान खातें सांगता ते प्रमाण कुपा वाडटली. हाचो अर्थ आयतारा पावस घालून घेतलो. ऑगस्टात पयलेच खेपे तापमान 30 सकयल देंवले, पूण आयतारा IMDन 31 डिग्री सेल्सियस तापमानाचो अदमास काडला, जाल्यार उणें तापमान 24 मेरेन पावूं येता. IMDचो शेनवारा खातीर येल्लो अलर्ट, आयतारा घसघशीत पावसाची शक्यताय. मळबात दाटतली कुपा, सप्तकाचे निमणे कडेन शिवर. चडावत आनी उणें तापमान 31 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. आयतारा खातीर वेगवान वाऱ्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.